येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. गोंयांत नोंदयल्यो 1562 नव्यो पॉझिटिव्ह केसी, जाल्यार 53 जाणांनी घेतलो निमणो स्वास. भारतात जाली 2,81,386 नव्या कोविड-19 केशींची नोंद. 24 वरां भितर 4,106 जाणांनी घेतलो संवसाराचो निरोप. वादळी वाऱ्यान आयतारा गोंयाक काडलें शेपलावन. लायटीच्यो वायरी आनी खांबे तुटून पडिल्ल्यान लोकांक सारच्यो पडल्यो राती काळखांत. कोविडाच्या बोळांत पावसा आदले तयारे कडेन यंत्रणेची आडनदर. पंचायती आनी पालिका प्रतिनिधी सयत आपतकालीन यंत्रणांच्या सुस्त कारभाराचें दर्शन. तिसऱ्या कोविड ल्हाराक तोंड दिवपा खातीर कितें घेतले जतनाय. उच्च न्यायालयान राज्य सरकारा कडेन केली उपाय येवजणांचेर चर्चा. सध्याच्या हालचालींचेर उक्तायलें समाधान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारच्या उटंगराच्या पावसान आणि वादळी वाऱ्यान विविध पंचायती, पालिका, वीज खाते आणि तेच बरोबर PWDच्या रस्तो विभागाची निष्क्रियता उक्ताडार हाडली. खास करून आपतकालीन विभागाच्या घाळपणाक लागून गोंयांतल्या विविध वाठारांनी लोक फाटले 2 दीस जाले राती काळखात सारतात. पळयात वेगवेगळ्या वाठारांनी आमच्या कॅमेऱ्यांनी टिपलेलो आंखो देखा हाल. कोविडाच्या बोळात पावसा आदल्या नियोजना कडेन आपतकालीन यंत्रणेची पुरायन आडनदर जाल्या. रस्त्या कुशीची झाडां वा खांदयो मारूंक नात. वांकडे जाल्ले लायटीचे खांबे उबे केले नात. देखून जायते कडेन रस्त्या कुशीक झाडां पडलीं. गाडयांचेर, घरांचेर आनी लोकांक लुकसाण सोंसचें पडलें. रस्त्यावयलीं झाडां कापून काडपाक वगत लागलो. देखून लोकांक काळखात राती सारच्यो पडल्यो. पळयात पणजी, काणकोण, फोंडें, नार्वे, मये, मांद्रे, कळंगूट भागांतले देखावे. गांवा बरोबर शारांची पावसान कितें अवतिकाय करून सोडली पळयात. राष्ट्रीय महामार्ग काणकोण ते कारवार आणि खोतिगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीचे एंट्रन्स. गेले 2 दीस जाले जे चक्रीवादळ जाले. ह्या चक्रीवादळा लागून काणकोणाक ठिकठिकाणी झाडांय मोडून पडलीं. ज्या जाग्यार रस्त्याच्यो वालोट्यो ना त्या जाग्यार पावसाचें उदक रस्त्यार आयलें आनी ह्या उदका बरोबर गाळ आयिल्ल्यान बऱ्याचशा जाग्यांनी रस्त्यार गाळ जायलो. जेन्ना पावस पडटलो त्या वेळार रस्त्याक सुद्दां एक व्हळाचें स्वरूप आयिल्लें. कांय गांवांनी तर अशी परिस्थिती आयली की ऊस केळी सारके वाऱ्यान जमीनदोस जावपाच्या परिस्थितीन पावले. ज्या जाग्यार फक्त अशा तरेन आडवे जाला तांचे व्हडलें नुकसाण जावचें ना, पूण जे मोडून गेल्लेल्यो बागायती आसा ते मातशे पुरायपणान खूब नुकसाणेक सामील जाल्ले आसतले. आनी आयज आमी स्पेशली खोतिगांव वाठारांत जो रस्तो गेल्लो आसा त्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी अशा तरेन तारीचेर झाडां पडलेलीं आसा आनी झाडां पडलेल्यान कितलेशेच खांबे मोडलेले आसा. आनी खांबे मोडलेल्या कारणान रस्त्यार अश्यो त्यो वायरी मेळत त्या पद्दतीन लोंबकळलेले आसा. सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कांय कार्यकर्ते, कांय जे कामगार आसा आपले पद्दतीन आतां काम हे युध्द पातळीचेर सुरू केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर.
काल सकाळी ज्या वादळान मांद्रे गावात अत्यंत म्हणजे लोकांचे खूपच नुकसान झाला. झाडां पेडां फळां लोकांच्या घराची पोपळी माड आंबे गाडयो सारखे प्रकार जे गाडी दवरलेले झाडां पोंदा ती गाडी ते झाडां पडून अतोनात नुकसान जालां. आणि अत्यंत डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी जी तालुक्या खातीर आसता किंवा ती सामकी म्हणजे डॉर्मंट आसली. अचानक ह्या परिस्थितीन ते डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टाक कांयच म्हणजे तेजे फोन ऑफ कोणूच कोणाक पावना अशी परिस्थिती जाली की गांवांतल्या लोकांनीच आणि युवकांनी हे सगळे रस्त्यार पडलेले झाडां पेडां ही क्लियर केली. सावंतवाडा वयल्या युवकांनी स्वताहून फुडाकार घेवन आपापल्या जाग्यांतली किंवा वाटेवयली रस्त्यावयली हे क्लियर करून लोकां खातीर वाट मेकळी गेली. सो डिझास्टर मॅनेजमेंट एक तालुका लेवलाचेर जी कमिटी आसा ती कमिटीक ते फोन बंद संपर्क जायना आणि कामां लायट काल सांजची जी गेला ती आज पर्यंत लायट अजून ना. हें झाड पडलां तेन्ना आमच्या घरा आमची कोण जबाबदारी घेयना तेन्ना हें कितें तें कोणी ती जबाबदारी घेवची. तो पंचायतीक बी सांगलेले ना आमी अजून कोणाक सांगूंक ना. हेका फोन केल्लो आमगे काल हेका हेका फायर ब्रिगेड अजून पासून येवंक ना. काल घरांक पडला ते. आमी आतां ते पडला आनी तितून तशीच आहा. तू ह्या खोपीनच रावता तू? ते घर बांदून आतां तयार केला न्हू ते आतां अर्दे कच्चे आहा गुणे जावंक ना आमकां थोडे म्हणजे उरला तरी चालू काम आसलें पूण पावसाक लागून चालू तरी उरला. नुकसान भरपाई आमकां सरकारान दिवची. व्हडल्यान बाबा नुकसान भरपाई भरपाई आमकां सरकारान तरी दिवची. आमची परिस्थिती कसली आहा ती पळय आमी हांगा खूब हाल काडटा आमकां कोणाचे आधार ना. चड आमचो हे खातीर कोणा कडून मागल्यार पासून कोणी दिना आनी घर मागल्यार पासून कोण दिना तो कामाकूय ना घरा आहा कितें करपाचें. आतां आमी सद्या मांद्रे सावंतवाडा थंय आसा. रस्त्यार एक जॅकफ्रूट ट्री पडलेलो आनी सगळो रोड ब्लॉक जाल्लो. सकाळ पासून लायट डिपार्टमेंटाक फोन केलो फॉर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. सगळ्या 1912 फोन मारलो पण कोणच रिसीव करिना फोन. आतां डिझास्टर जाला हें कळटा आमकां पण फोन एटेंड करपाक व्हडलेशें कांय नासलेलें म्हणून कोणच फोन एटेंड सकाळच्यान करिना. आतां जवळ जवळ 3 वरां जालीं. 3 वरांनी आतां गांवच्या सगळ्या भुरग्यांनी आपले कटर बी हाडून सगळे झाड सायडीक काडलेले आसा. सावंतवाड्याच्यान संदीप कामोलकर, गोवा 365 खातीर. नाव सांग. माझे नाव युवराज फेर्नांडीस आणि हांव वर्क टू तो कावन्सिलर जावन आसा. काल इतके क्रिटिकल सिच्युएशन जालें सायक्लोन जालो आनी की लायक आमी पॅनीक जाले. आतां आमी हेल्प मागोंक लागले की सगळ्याक पळय जाल्यार सगळ्याकूच अशें सिच्युएशन जालेलें की सगळे वर्कर्स फायर ब्रिगेडर इवन पुलीस सुद्दां
आमी फेसबुकाचेर पळय ते एंगेज आहा क्या जिले का तुम भी मारो शिवा सर Hi, good afternoon. My name is Conan, okay, and I am a local from here. So this area is Mala area of Panjim, okay, and these are a line of shops owned by my family. So this is my uncle's, and the ones behind are my dad's. अशें आमचे खोपीर पडले किती झाले हेजे म्हणल्यार कितें काल सगळें उदक गेलें सगळें खाटीन उदक आलमारेन उदक फ्रीज आमचो गेलो आमकां रावपाक मेळना आमी उबे खुर्चेर रावले सुजला म्हणजे तुम्ही भितर आसली तेन्ना हे भोवती आशिल्ले हांव उमऱ्यान कपडे सुकत घालता आमचे ते हांगा भितरल्यान खोपीन कितल्यांक सुमार जाले ते 10:30-11 जातली सकाळी सकाळी काल आनी हांव धांवन वयता म्हणसर झाड लोटोन येयलें आनी म्हाजेर व्हरता भेणार हांगा पडले हेजेर हे सुजला म्हाजें लायटी बंद होईल ते हे बी शिवाय लागले उदक भितर येता किती झाले काल ते काल वारे येयले ते न्हू आनी पडले दोन माड पडले आनी झाड पडले कितले पडले माड दोन माड आनी एक व्हडलें झाड तुमच्या घराचे पडले खंयचे कडेन दत्ता पालेकर घर दत्ताचे घर मळ्या मयान वयर वयर
डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम आयिल्ली ना? एक मुद्दाम सांगपाची गजाल ही आसा की आयज डिझास्टर मॅनेजमेंट गेलो खंय. जर डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा जाल्यार त्याचो एकूय मनीस लोकां पर्यंत कित्याक पावना. आयज म्हाका दिसता डिझास्टर मॅनेजमेंटूच ना. सो डिझास्टर मॅनेजमेंटाची खंय तरी अफरातफरी जाता. कित्याक जेन्ना जेन्ना डिझास्टर जाता तेन्ना डिझास्टर खंयच मॅनेजमेंट कोण आसना. सो सरकारान हेजेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी ही डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम कितें आसा ताका एक्टिव्ह करपाक जाय. तुम्ही डिझास्टर मॅनेजमेंट काय कंप्लेन काय केलं ना ना? अजून तरी कंप्लेंट करूना. कित्याक कंप्लेंट करपाक सद्या टायमूच ना. जेन्ना काल हें सिच्युएशन जालें कालच्यान आमी आयज सुद्दां आतां सुद्दां आयचो मुवमेंट सुद्दां पळय क्लियर करीत आसा. कांय लोकांच्या घरांचेर पडल्या आनी फायर ब्रिगेड नाशिल्ले कारणान अवेलेबल नाशिल्ल्या कारणान मातशे चड त्रास जाले. गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकार, मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार, फोंडेच्यान कृष्णा नायक, मय आनी चोडणच्यान जवाहर बर्वे. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटले 24 वरांत भारतात 2,81,386 नव्या कोविड-19 केसींची नोंद केल्या, जाल्यार 4,106 जाणांनी निमणो स्वास घेतला. 26 दिसां उपरांत दिसपट्टे केसींचो आंकडो 3 लाखांचेर पावला. फाटले 24 वरांत 3,78,741 लोकांक डिस्चार्ज मेळ्ळा. एकूण केसींचो आंकडो 2,49,00,000 पावला, जाल्यार मरप्यांचो आंकडो 2,74,390 जाला. सकारात्मकतेचे प्रमाण उणें जावपाक लागलां. आयज ते 18.17% पावलां. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगलां. फाटले 24 वरांत 15,73,000 चाचण्यो केल्यो. आयज मेरेन 31,64,23,658 लोकांच्यो चाचण्यो जाल्यात. भारतांत ह्या महामारींतल्यान मुक्त जावप्यांचो आंकडो 2,11,00,000 पावला. राष्ट्रीय रिकव्हरीचो दर 84.81% आसा. फाटले 24 वरांत 3,78,741 केसी बरे जाल्ल्यांच्यो आसात. तशेंच दुयेंत मुक्त जावप्यांच्या प्रमाणांतय वेगान वाड जावपाक लागल्या. भारतांतलो सक्रीय केसींचो भार कमी जावन 35,16,994 पावला. आतां मेरेन देशांतल्या सकारात्मक केसी मदली 14.9% प्रकरणां शिल्लक आसात. फाटले 24 वरांत एक्टिव्ह केसींनी 1,01,461 केसींचो उणाव दाखयला. देशांतल्या 10 राज्यांनी एक्टिव्ह केसींनी 75.4% भर घातल्या. फाटले 24 वरांत 10 राज्यांनी 75.95% नव्या केसींची भर घातल्या. महाराष्ट्रांत हो आंकडो चड आसा, 34,389. ताच्या फाटोफाट तामिळनाडूंतलो आंकडो 33,181 पावला. देशांतलो मरणाचो दर सद्याक 1.10% आसा. फाटले 24 वरांत 4,106 जाणांच्या मरणाची नोंद जाल्या. 10 राज्यांनी 75.38% नव्या मरणांची नोंद केल्या. महाराष्ट्रात चड आंकडो आसा, 974, जाल्यार कर्नाटकांत हो आंकडो 403 पावला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत दिसपट्ट्या कोविड केशींचो आंकडो देंवला, पूण मरप्यांचें प्रमाण मात देंविल्लें दिसना. खास करून गोमेकोंतल्या रातच्या मरणांचो लोकांच्या मनांतलो भंय अजून गेल्लो दिसना. दुसरे ल्हारी कडेन सरकार कशे तरेन पळयता आनी तिसरे ल्हारेक तोंड दिवपाची कितें तयारी चलयल्या ते विरोधकांक जाणा जावन घेवपाचें आसा. गोंयांतले पॉझिटिव्हिटीचे रेट सद्याक कमी जाल्ल्याचें जाणवता, पूण मरणां येवपाची थारनात. कोरोनाचें दुसरें ल्हार बरेंच म्हारग गेलें. कोर्टान आनी लोकांनी त्याच बरोबर मिडियानय सरकाराचो फोग काडलो. पळयात कांय फायल व्हिज्युअल्स. पेशंटांक कितें कितें सोंसचें पडलें घालुया एक नदर. फाटलीं घाळपणां सोडून सरकारान आतां कोरोनाच्या तिसऱ्या ल्हाराक तोंड दिवपाची वेवस्थीत तयारी करची विरोधकांक दिसता. आयकात गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय कितें सांगपाक सोदता तो. हायकोर्टान आतां एक डिसिजन घेतला की आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भितरले तांणी इन्वोक केला, म्हणल्यार रायट टू लायफ. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून जाणें सपूत घेतला आपल्या लोकांक राखपाचो, ताजे खातीर आमकां आमी गोंयकारांक राखूंक सगळें कितें करूंक जाय तें करूंक जाय. आनी ताजे खातीर आमदार क्षेत्र विकास म्हणून एक 100 कोटी प्रोविजन ते ह्या बजेटान मुखेलमंत्र्यान केल्लें. ते 100 कोटी बी म्हाका दिसता आमी लोकांक वॅक्सिनेशन करपाक आनी मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रॅम्प अप करपाक पयशे वापरचे अशें म्हणून आमी मुखेलमंत्र्याक पत्र बरोवन सजेशन दिल्लें. म्हणून म्हाका दिसता आमचें कर्तव्य जाता की सगळ्या गोंयकारांक आमी राखूंक जाय आनी गोंयकारांक
मिसमॅनेजमेंटा खातीर तरी मरून दिवंक जायना. म्हणून ही तयारी करपाक आतां फुडली थर्ड वेव येवपाची आहा. तेन्नाय आतां एक हेल्थ क्रायसीस इतली फुडें. ही थर्ड वेव आनी हेल्थ क्रायसीस फेस करपा खातीर म्हाका दिसता आमी तयार जावपाक जाय. पूण हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता हें म्हजें सजेशन एक्सेप्ट करचें. हें गोंयांत कोविड पेशंटांक मरण येवपाक काँग्रेसीन मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्र्याकच जबाबदार धरला. इतलेंच न्हू, विरोधकांनी तेंचेर क्रिमिनल कंप्लेनी फायल केल्यात. निदान न्यायवेवस्थेन तरी सरकाराचेर बडयो ओडच्यो आनी तांकां जाग्यार हाडचे अशें तांकां दिसता. पळयात. आमी मुख्यमंत्री आनीक आरोग्य मंत्री ह्या दोगांचेय आक्षे पुलीस स्टेशनाचेर इनकॉम्पिटन्स, मिसमॅनेजमेंट, क्रिमिनल नेग्लिजन्स आनीक ऑक्सिजनाचे वेगळे वेगळे प्रॉब्लम जावन जे पेशंट मेल्यात त्या हेतूंक सॉल्व करपाक जातालें त्यो प्रॉब्लम सगळे सॉल्व केले ना. ह्या खातीर आमी दोगांचेरय पुलीस स्टेशनाचेर कारवाय केल्ली आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीन इतले पेशंट मरत रावले डेली, तरी आसतना त्या गजाली कडेन नजरअंदाज करून कांयच कारवाई करनासतना आनीक पेशंट मरत रावपाक दिले. म्हणून हे दोगूय दोशी आसात. ह्या दोगांच्याच खातीर हे इतले पेशंट मेल्ले आसात. ह्या दोगांनी जर उपाय काडलेलो जाल्यार खुबशे लोक जे मरण पावल्ले आसात तांकां आमी सारवार करपाक शकताले. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता फांतोडेच्या 2 ते 6 दरम्यान चडांत चड पेशंट मरतात. म्हणजे तुमकां सगळ्यांक ही गजाल खबर आसतनाय तुमी ह्या हेजेर कांयच कारवाई केली ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सध्या कोविडाच्या बाबतीत राज्य सरकारान कांय पावलां मारपाक सुरवात केल्या. उच्च न्यायालयान सोमारा तेचेर समाधान उक्तायलें. तिसऱ्या लहराच्या वेळार सरकार नेमकें कितें करतलें तेचेरय चर्चा जाली. कोविडाक लागून येवपी मरणां आनी उपचार आनी गरजेच्या मुळाव्या सुविधा कडेन जावपी आडनदर मतींत घेवन विरोधकांनी उच्च न्यायालयांत धांव मारिल्ली. त्या उपरांत न्यायालयान गंभीरतायेन पावलां उबारपाच्यो सरकाराक सुचोवण्यो दिल्ल्यो. ह्याच्या हियरिंगान कोर्टान फक्त अपडेट घेतलो की जे आतां पर्यंत डिस्ट्रिक्शन्स दिल्ले ताच्या बद्दल कशें जाला. कोर्ट ऑल्सो एक्सप्रेस सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे हाच्या पर्यंत आतां पर्यंत जे ऑक्सिजनाची सप्लाय कमी आशिल्ली ती सगळी प्रॉब्लम स्लोली करून सॉल्व जावपाक लागला. आतां ऑक्सिजन JMCन अवेलेबल आसा, न्यू टँक बसयल्ली आसा. हे सगळे गोष्टी हायकोर्टान नोट केले. नेक्स्ट हायकोर्ट वेंट टू इशू ऑफ द अनरिस्ट्रिक्ट transportation of vehicles, interstate transport. And that application is filed by the state government. That application is going to be heard tomorrow on whether more vehicles, more types of vehicles, more type of personnel should be allowed to enter into Goa without a COVID negative certificate. And these arguments will be heard tomorrow. Court is also further going to hear maybe sometime next week what are the preparations for the third wave that might be coming before us, and other issues like vaccination, availability of medicines. So this is what today's hearing mostly was regarding. Vaccine also, yes, we have in fact High Court was of the opinion that there are some 2 lakh doses available with the state government right now, and that somehow they should not go waste. So High Court said make arrangements how these doses can be effectively used by the state government and ensure that there is zero vaccine wastage. So other issues also of vaccination which came up broadly discussed. I think more on this will happen in the next week, and the High Court is going to hear all parties on how these issues can be tackled of vaccination as well as certain medicines, ambulances issue, and the preparation for the third wave that will hit. आनी गोंया भायल्यान राज्यांत येवप्यांक आडोवपाचे बाबतींत केल्ली उपाय येवजण. Right, जर if you are unless you are an essential service which has been spelled out in the High Court order, and तुका COVID negative certificate produce करचे पडटा. Suppose tourists want to come to Goa, they have to produce a COVID negative 72 certificate, which is 72 hours prior to travel. So right now there is no, you can't say there is unrestricted movement. I believe you can see the effect of this order already. The cases in Goa have already started dropping. I'm sure part of it is definitely attributable towards this order. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आणि आता विध हवामानाचो.
गोंयांतल्या उत्तर आनी दक्षिण जिल्ल्यांतल्या तापमानात चडावत तापमानात उणाव निर्माण जाला. पणजे सगळ्यात चड 29.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 18, 19, 20 आनी 21 मे मजगती गोंयांत पावस आपले अस्तित्व दाखयतलो. 48 वरां उपरांत चडावत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जावं येता. हवामान खात्याचो अदमास. गोंयांत सर्वसाधारण पावसाची सेंटीमिटरांनी मेळिल्ली टक्केवारी अशी: पणजे 23, एला 19, म्हापशा 17, दाबोळे 15, मडगांवां 12, वाळपय 8, सांग्या 7. 17 म्हटल्यार सोमारा कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वारें घोळटलें. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरूंक ना देखून घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.